हिंदू स्मशानभूमीचो जो आमकां लागता पार्ट तोय पार्ट आत्मनिर्भर भारत ह्या हितूंतल्यान फंडान पंचायतीन हाडून ती बी कंप्लीट केल्ली आसा. आतां तेजे ऑल कम्युनिटी येयले म्हणटकीर फुडें आतां क्रिश्चन येतले एंड अदर्स येतले. सो जमीन 16,000 आसा पण तो हिल आहा स्लोप सगळो. जर पंचायतीन थोडे कट करून जाय जाय तशें हिंदू स्मशानभूमी कितलो लागतलो, मुस्लीम एका कितलो आसतलो हो आमी केल्लो पयलो. पण आतां अशें प्रश्न जाल्लो आसा की फुडें डेव्हलपमेंट करूं येतलो क्रिश्चनाचो पार्ट ना अदर जाल्यार एक रिटेनिंग वॉल जाय पडटा. आनी आयज तुमी फाटले जाली पत्रकारा भावा कडल्यान तुमी आयकलां आसतलें आमी हो पंचायतीन प्रपोजल PWD दिल्लो आमदारा मार्फत की एक रिटेनिंग वॉल हांगा दिवची तेणे करून फुडलो डेव्हलपमेंट जातलो. त्या शिवाय फुडलें डेव्हलपमेंट करूंक मेळना. पूण तितून भितर कांय घडोवन येवना. 2 वर्सां जालीं. फाटलो आमचो जो काँग्रेसचो MP आहलो तेकाय आमी हो प्रपोजल दिल्लो पूण तो आमचो मातसो लास्ट जाल्ल्या कारणान ताणें आपल्या कडेन फंड ना म्हणलो. सो फुडले फावटी मागीर पळोवया. सो आयज आमचो परतो काँग्रेसचो MP हिंगा आयिल्लो आसा म्हणून हांवें सरपंचाक हिंगा मुद्दम आपयला की हें 10 जाणांचें काम आनी सर्व कम्युनिटीचें सगळ्यांचें हें काम. सो सरपंचाक खंयच्याय पक्षाचो आसूं येवन त्या लिडरा कडेन दिवपाचें. 2017तल्यान ODP फोंडेची बदलत आसा आनी राजेश वेरेकाराच्यो बिल्डिंग्यो दिसत आसा. पूण म्हाका दिसता तो खूब ल्हान आसा. राजेश वेरेकार 2017तल्यान बिल्डिंग्यो बांदिना. राजेश वेरेकार 2000तल्यान बिल्डिंग बांदता. तर हांव ह्या ODPचेर डिपेंड ना. आनी कोणेन हाडून दाखोवचें की राजेश वेरेकारान खंयची इलिगल बिल्डिंग बांदल्या नाल्यार इलिगल कन्वर्शन केलां नाजाल्यार हेजी 17(2) आयलां नाल्यार आतां 35, 36 कन्वर्शनाचे हातूंत हांवें जर एक जागो कन्वर्ट केला तर आमी हातूंत ना. दुसरे तो म्हणटालो की कितें तरी आमी एक्टीव ना. पेशंट GMCन कोणें तरी हेलो म्हणटा तो म्हाजी हांवें 2015 एम्ब्युलन्स सर्वीस पोंडा फर्स्ट ह्या नांवान 2015 एम्ब्युलन्स सर्वीस चालू केल्ली. लोक आतां ह्या दिसांनी आमकां 2-4 म्हयन्यांनी खूब जाणांनी एम्ब्युलन्स सोशल वर्करांनी चालू केले गोंयच्यो प्रत्येकान कित्याक लोकांक तितक्यो सुविधा मेळटल्यो. पूण एक नजरेक हाडटा की 2015तल्यान आमच्या सेवासा कॅप्टनान आतां सांगलां आमचें ऑफिस हांगा सदांच कार्यरत आसा. कोणीय मनीस कसलेय सुविधा लागून आमच्या ऑफिसान येवंक शकता आनी ताजें प्रूफ आज तुमच्या मुखार कॅप्टनान मांडलां. ज्या परिस्थितीन गोंय राज्य आनी गोंय राज्याचे जनता पळय आज पिडीत जाल्ली आसा ती जर लोकांक जर आज त्रासांतल्यान जर भायर काडटलो म्हाका दिसता येता त्या 2027च्या इलेक्शनान राम बाबान अशें सांगलें की आमी जल्माक सुद्दां येवनाशिल्ले तेन्नाच्यान ते काँग्रेस पक्षाचे कडेगान लिडर कार्यकर्ते काम करता. जेन्ना इतलो सिनियर मनीस कॉन्फिडन्सान सांगता की येता त्या 2027 काँग्रेसीचें सरकार जातलें निश्चितूच गोंयची जनता आज जी पिडीत जाल्ली आसा जी त्रासाना की 2027 काँग्रेसीचें सरकार गोंय राज्याक हाडटलें. संविधानान जे हक नागरिकांक दिलेले आसा जे सरकाराचे कर्तव्य जाता जे आमदाराचे कर्तव्य जाता हे साधारण प्रश्नाचे म्हाका दिसता प्रॉब्लेम सुटावे करपाक जोड 3 वर्सां 3.5 वर्सां आतां आमकां आमदार म्हणून घुमून येता. आनीक ह्या भागांत पोंडा तालुक्यात जेन्ना ह्या BJP सरकारान सांगिल्लें की 4 मंत्री जातले म्हाका दिसता केन्ना हिस्ट्रीन जावंक नाशिल्लें. लोकांक दिसलें ह्या वाठारांत भरपूर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून. पूण दूख म्हाका जाता आयच्या दिसाक जेन्ना आयकपाक सुरवातेक जेन्ना बाब हेमंत सावंतान सांगलें उदकाचे प्रश्न हेच प्रश्न म्हाका याद जाता जेन्ना हांव सांगेच्या गांवांत गेलो. जे सॅक्रिफायस सेनावलीम डॅमा पासत लोकांनी केलें थिंगाच उदक सारकें फावो जायनाशिल्लें. आज इरिगेशन मिनिस्टर शिरोडाचो आसा आनी इरिगेशन खातें आसा आनी सरकाराचो लक्ष हो मॅनिफेस्टोन सांगलेलो की 24/7 उदक दितले म्हणून. तेजे नंतर तुमचोय शेजारी सुदीन ढवळीकर म्हणटालो आपूण 24/7 उदक दिवपाक सारको मुखार आहा म्हणून. निलेश काब्राल म्हणूंक लागलो 8 वरां दिवपाक. पयलीचे विधानसभेचे जेन्ना सेशन जालें त्या वेळार आमी मुखेलमंत्रीक
मागणी रियलिटी कितें उदकाचे प्रश्न तो म्हणूंक लागलो सरकाराचें लक्ष आसा 4 वरां उदक दिवपाक पूण दूख म्हाका जाता खास करून दुसरे भागांनी दुसरे ग्रामीण भागांनी आज दर जावं 20 मिनटी पासून उदक घेना हें कित्याक घेना कित्याक ह्या सरकारान नाक हल्ल्यो दिल्लीचे शर्मा आनी वर्मा घालून गोंयांत एक जंगल राज एक कॉन्क्रीट जंगल करपाचो प्रयत्न केला हे पयलो उदकाचे प्रश्न हे आमकां संविधानान दिलेले हक रस्तो जायते जाणांनी हिंगा हो इश्यू रेज केलेलो आसा